मोगाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या गोंयांच्या घोराब्यांनी जोन एका घोराब्यान आमी पळोवंक गेल्यार कोण ना कोण आमच्या घोराब्यान भायर कामाक आसतलो वा आमच्या शेजाऱ्या मोदेकात जायतो लोक भायर कामाक आसता. जेन्ना ते भायर वयतात तेन्ना ते गोंयच्यो जायत्यो वस्तू घेवन वयतात. ते जायते म्हयने थिंगा आसतात. सो थोडे जाण रेशाद मसाला व्हरतले, थोडे जाण कितें रांदता तसलो मसालो व्हरतले, थोडे जाण काजूच्यो बियो व्हरतले आनी दुसऱ्यांक दितल्यो, थोडे जाण दोदोल वो पिनाक वो दोस्त, थोडे जाण ऑल्सो बिबिंक वो बिबिंका हेय व्हरतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले बिबिंका दोन भाशेच्यो असतात. एक त्यो पॅकेटान मेळतात, तुमकां खबर आसतल्यो, त्यो 6 म्हयने लास्ट जातात. आनी दुसरे आहात ते म्हणजे घरान केलेल्यो, ते एकदम टेस्टी, ते रोखडे सुमार 6-7 दीस उरतात, मागीर तांकां रोखडो भातो मेळटा. कोणा बिबिंका खबर ना म्हणल्यार तांकां जायत्यो लेयर आसतात. तुमी पळोवंक गेल्यार थोड्यांक तरी तुमी जाणा घरानूय केले आसले जायते लेयर असतात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोक म्हणतात 7 आनी 13 लेयरा मोदेकार ही बिबिंका असतात. भुरगीं बा केन्ना फर्स्ट टाइम खातात तेन्ना केन्ना केन्ना ती लेयर एक लेयर काडून खातात. पूण ते बिबिंक खाताना आमी आख्खे खावपाचे. आयचे शुभ वर्तमान आमी पळोवंक गेल्यार जेजू आमकां दुसरे लेयर, डिफरंट टायप्स ऑफ पर्सन्स, डिफरंट टायप्स ऑफ लेयर हाचे भाशेन मनशां आसात. आनी तो एग्जाम्पल दिता. पयले जावन आसा फारिजियो. पयले फारिजियो हे लोक आमकां आमच्या घोराब्यांत वो गांवांत बा दिश्टी पडटात. तो फर्स्ट टायप ते म्हणटात की हे मनीस तांचे मेन काम म्हणल्यार दुसऱ्यांक त्रास दिवप. तांकां समज दुसऱ्यांक त्रास दिना जाल्यार तांकां झेम पडची ना. दे आर बॅड. तांकां तांचें काम म्हणल्यार दुसऱ्यांक त्रास दिले मागीर तांकां खुशालकाय मेळटा आनी तांकांय जायते वायट दिश्टी पडचे ना. दुसरो लेयर आमी पळयल्यार आमच्या गांवांत वा आमच्या घोराब्यांनी पळोवंक गेल्यार म्हणजे तांचो मेन आयडिया म्हणल्यार आमचें कितें काम आहा तें आमी करपाचें. तांकां देहाचें बाय इतलें ना. दे आर बिजी थ्रू आउट द डे सॉल्विंग वन प्रॉब्लम ऑर दी अदर. एक प्रॉब्लम सोंपले दुसरे प्रॉब्लम. एक हे जालें आतां मिसाचें जालें, मिसाचें जावन दुसरें वस्त. तांकां ब्रॉड विजन ना. एकूच म्हणल्यार एक काम जालें दुसरे कामाचेर या, दुसरें काम जालें तिसरे कामाचेर या. तिसरे भाशेचे मनीस म्हणल्यार तिसरे भाशेचो लेयर हांव पळोवंक गेल्यार म्हणजे तांकां दिसता की देवान तांच्या जिवितांत जायतें बरें केलां, जायतें बरें केलां, बरो घोराबो दिला, बरें घर दिलां. पूण तेंच्या मनान कितें येता आनी ती पातकान पडटात. कितें जाता आनी ते ताळणेन पडटात आनी मागीर ती सकयल पडटात. तेमी एकदम खुशाल, दे आर नो कंप्लेन्स इन लायफ. पूण आपणाचे तितून तांकां मनान कितें येता आनी ते ताळणेन पडटात आनी वायट करतात. हे जावन आसा तिसरे भाशेचो लेयर. चवथो भाशेचो लेयर हांवें पळोवंक गेल्यार जे लोक तांचो मेन हेतू म्हणल्यार रोजार करप. ती सकाळीं उठलीन तांच्या मनान रोजार करपाचें. की गेले तेच करपाक, रोजार करपाक. तांचो मेन हेतू म्हणल्यार जेजू बरोबर रावंक. हो जावन आसा तेंचो हेतू. 5वो लेयराचो हांवें पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता म्हणजे ते रोजार करतात आनी दुसऱ्यांक पावतात. जावं आपल्या घोराब्यांत जावं दुसऱ्या जाग्याचेर ते रोजार करतात एक वस्त आनी जाता तितले दुसऱ्यांक पावतात. हो जावन आसा दुसरे भाशेचो लेयर. आनी लास्ट भाशेचो लेयर म्हाका हो दिसता तो म्हणल्यार हो लोक इनडिफरंट. इनडिफरंट म्हणल्यार तांकां दिवंक कितें जाय तशें तांच्या जिवितांत ते करूंक सोदतात. देवाक जाय तशें ते करूंक सोदतात. सो तांकां समज बरी स्वाद, बरें हेल्थ ना, दे वील नॉट कंप्लेन. इफ दे हॅव गुड हेल्थ दे वील नॉट कंप्लेन. इफ दे आर रिच दे वील नॉट कंप्लेन. इफ दे आर पुअर ऑल्सो दे वील नॉट कंप्लेन. तांचो इफ तांकां लोकांनी बरें केल्यार दे वील नॉट कंप्लेन. लोकांनी वायटूय केल्यार दे वील नॉट कंप्लेन. तांचो मेन गोल म्हणल्यार देवाचो विजन. देव आयज कितें सांगता, खालते जिवी जिवप. देवाक जाय तशें जिवी जिवप. हो लोक ते भाशेचो. देव जाय तशें ते आपणाच्या जिवितांत जियेतात. जरी तर आमी सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितांत पळोवंक गेल्यार तेचेय जिवितांत ह्या लेयरांतली तो फुडें सरलो.
पयलो लेयर त्याच्या मनांतले आपणाची वडवीक, फकत आपणाची वडवीक करया. जाता तितले आपणाचे बरें करया, बरें शिकप करया, बरें मजा करया आपणाचे. मागीर तो फुडें सरलो, देवा बरोबर वेळ साणुया. इग्नेशियसान ताका सांगले, आख्खो संवसार जिखोन तुजो आत्मो शेणोत ताचो कितें फायदो. आनी ताणें आपणाक प्रयत्न केलो देवा बरोबर वेळ सारूंक. आनी ताका देवाचे गूट ताका समजून येयलो. मागीर तो दुसऱ्यांक पावोंक गेलो, दुसऱ्या लोकांशी तो गेलो आनी देवाचें उतर ताणें परगतलें. हो दुसऱ्या लेयरार तो फुडें सरलो. आनी जेन्ना तो मोत्ता, जेन्ना तो आपणाचें जिवीत जियेता, लास्टाक तो इनडिफरंट. तेन्ना जायत्या लोकांक बॅप्टायज केले, जायत्या लोकांशी तो पावलो. पूण जेन्ना तो मेलो ताचे बरोबर फकत 3-4 लोक, सुबेज लोक ना. बट ही नेवर कंप्लेन अगेन्स्ट द लॉर्ड. जेन्ना तो भायसून गोंया येयलो, ताका ऑप्शन आसले राजाचे म्हणजे गव्हर्मेंटाचे वटेनल्यान एका बऱ्या जाग्यार रावपाक आनी इगोजे वटेनल्यान बऱ्या जाग्यार रावपाक. पूण ताणें विचून काडलें की आपूण हॉस्पिसान रावतलो, आपूण हॉस्पिटलान रावतलो आनी लोकांची सेवा करतलो. आय वील बी इनडिफरंट. देवाक जाय तशें आपणाच्या जिवितान आपूण रावतलो. जावं म्हज्या जिवितान दूख यो की सूख यो, आय वील नॉट बी डिस्करेज. जावं म्हाका देवान लांब आग दिवं की शॉर्ट लायफ, आय वील नॉट बी डिस्करेज. जावं म्हाका लोकांनी बरें करूं की वायट करूं, हांव म्हजें जिवीत फकत देवाक जाय तशें जियेतलो. आनी ते पासून सान फ्रांसीस शावेर आयज सांत. जायतो लोक ट्युरिस्ट गोंया येतात, पूण जेन्ना हो ट्युरिस्ट गोंया येयलो, ह्या लोकांक दिसलें की हो मनीस आपण्या पासत येयला. आयज पासून आमकां जायत्या लोकांक दिसता की हो सान फ्रांसीस शावेर आपण्या पासत येयल्यात. ते पासत आमी आमचें इंटेन्शन सान फ्रांसीस शावेरा मुखार घालता. आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां सगल्यांक आपयता, ह्या वेळार आमकां सगल्यांक आपयता की आमी आमचें जिवीत देवाचेर आदारून फुडें चलप. देवाचेर आदारून फुडें चलप म्हणल्यार देवाक जाय, देवाचो विजन कितें आहा तें चिंतून आमी फुडें चलप. आनी हो लँड सिजन आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता वेळ सारूंक. देवाक जाय, देवाक कितें जाय तें आमकां कळोंक घेवप. आनी जेन्ना देवाक कितें जाय तें आमकां कळलें, तें आमी आमच्या जिवितान ट्राय करपाचें की आमी पाडूं. तर ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया की आमी 2 दिसा देवाक जाय तशी मनशां जावं. आमेन.